खंय घेतलो तू गांजा खंय घेतलो खंय पिलो खंयच्या खंयच्या गांवान रे हा सर्वणा दिलो ना कळ्ळे पैसे दिले तुवें काय फुकट दिलो तुका स्कुलान गेल्लो तू कोण आशिष आणि कोण आशिष आणि भूषण ते खंयच्या गांवान ते कोण ते सर्वणचेच ते हा सर्वण बिचोली आणि तेमी पिऊ ना गांजा राव रे त्यांच्यानी गांजा पिऊ ना त्यांच्यानी गांजा ओढू ना ते ताईट जाऊ ना मरे तू चड गांजा घेतलो हेच्या पहिले घेतलो तू गोंयान ड्रग्सा विरोधात फाटली कांय वर्सां व्हडा प्रमाणात बोवाळ चालू आसा मात गोंय सरकार गोंय ड्रग्स मुक्त करपा खातीर कितले गंभीर आसा हें अजून गोंयांतल्या लोकांक कळना. हालींच एक ल्हान भुरग्याचो व्हिडिओ समाज माध्यमाचेर भोंवता तो पळयल्यार ड्रग्साचो धंदो कितलो व्हडा प्रमाणात गोंयांत पावला हें दिश्टी पडटा. आनी अशेंच चालू उरल्यार गोंयचेर वायट परिस्थिती उप्रासतली. गोंय प्रदेश काँग्रेसीन समाज माध्यमाचेर भोंवपी व्हिडिओच्या आदारान सरकाराक जागो करपा खातीर पणजेंत पत्रकार परिशद घेवन सरकाराचेर आरोप केल्यात. गोंयांत ड्रग्साचो वावर वाडत आसा. शार आनी दर्यादेगच न्ही जाल्यार गांवांनी आनी विद्यालयांनी ड्रग्स पावला हे विरोधकांनी गोंय सरकारा मुखार जायते फावट हाडला. मात गोंय सरकार आनी सरकाराची सरकारी यंत्रणा ड्रग्साचो धंदो करप्यांचेर कारवाय करपा खातीर कितली गंभीर आसा हें लोकांनी पळयलां अशें गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकार म्हणटा. सरकारान आतां तरी जागो जावन गोंय ड्रग्स मुक्त करपा खातीर प्रामाणीकपणान वावुरचो. हाचे पयलीं ड्रग्साच्या धंद्यान मेळ्ळ्यात तांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी चोडणकारान केल्या. ड्रग्स हे स्कुलांनी पावल्ले आसात, ड्रग्स हे गांवांत पावल्ले आसात. बाकी खंयचेंय करप्शन एक वेळार परवडलें म्हणपाक जाता, पूण ड्रग्स ज्यो पिढयांनी पिढयो काबार करतात त्या भुरग्या कडेन उलोवपाक जायनाशिल्लें सांगपाक आनी तो अर्द बेशुद्ध अवस्थेंत तो सांगता की ड्रग्स कोणें दिलो ते ताका विचारतात तुवें पयशांनी घेतले काय फुकट घेतले आनी त्या भुरग्याक ड्रग्स फुकट दिले वयतात. म्हणजे ताका एक संवय लावपाचो हो प्रयत्न. आनी तो गांवचे खंयच्या भुरग्यांनी ताका ड्रग्स दिले त्या भुरग्यांची तो नांवां त्या व्हिडिओन घेता. आमचो माननीय मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत हो बिचोली तालुक्यांतल्यान येता आनी प्रमोद सावंत परत परत सांगता आमी जेन्ना जेन्ना ड्रग्साचो इशू रेज करतात ह्या फावटी एसेंब्लीनी इशू रेज जाल्लो आनी मुख्यमंत्री लोकांक उत्तर दिता एसेंब्ली भायर की गोंयांक ड्रग्साचो वेवसाय ना म्हणून. म्हणजे हे कितले खोटारडे लोक जंय 100 किलोचे केटमाइन ड्रग्स त्यांचे ऑफिस बेरर वासुदेव परब ह्याच्या फॅक्टरीन सापडटात. जे DRI आउटसायड गोवा येतात तांकां सापडटात 100 किलाचे केटमाइन ड्रग्स. आनी मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयांत ड्रग्स चलना म्हणून. पेपरांचेर वेगळे वेगळे वाचपा येता की खंय 100 ग्राम ड्रग्स सापडले खंय 200 ग्राम ड्रग्स सापडले. पूण आमच्या अजुनूय मुख्यमंत्र्याक जो होम मिनिस्टर आसा ताका ह्या ड्रग्सांचो सोर्स अजून सापडना. मदीं मदीं मातसो बोवाळ जातकच ड्रग्स सापडले म्हणून पेपरांचेर येता. म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशनाक ड्रग्स मेळटात. DRIक 100 किलो ड्रग्स BJPच्या ऑफिस बेरराच्या गुदावांत मेळटा. आयज तेचेर एक्शन जायना आनी वयल्यान विधानसभेन ते उत्तर दितात की गोंयांक ड्रग्सांचो वेवसाय चलना. सो हांव मागणी करता मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या ड्रग्स वेवसाय हो गंभीर विशय आसा. तूं जर हो इशू सिरियसली घेतलो ना जाल्यार आमी तुज्या घराचेर म्हाका दिसता आमचे सगळे जे यूथ आसतले तांकां युथांक घेवन तुज्या घराचेर आमकां मोर्चा हाडपा पडटलो. तो तुज्या
ऑफिशियल घराचेर आसपाक शकता, तो तुजे पर्सनल घराचेरय आसपाक शकता, सांखळे गांवांकूय. कारण हो विशय म्हणजे तो सामको फिचरा कडेन तुमी खेळटात, तेन्ना तुमी सिरियसली घेयात. आनी जे वासुदेव परबाचे हितूंक तुमी ती इन्क्वायरी करनासतना एक्शन घेयनासतना सोडल्यात, ती रॉंग मेसेज तुमी ड्रग डिलरांक दितात की तुमी तांकां एक आशिर्वाद दितात अशी गजाल घडटा आनी तांकां प्रोत्साहन मेळटा. हाचे पयलीं मनोहर पर्रीकर ओपोजिशन आसतना ताणें खूब हें केलें. कारण जे डान्स करता रातभर दीसभर ते ड्रग्स घेतले शिवाय ते डान्स करपाक शकनात, अशे तरेचे तो ओपोजिशन आसतना भाश्य करतालो. आनी आयज सरकारच्या आशिर्वादान गोंयांक ड्रग वेवसाय सामको सुरळीत चलता. तो बंद जावपाक जाय, नाजाल्यार म्हाका दिसता आमकां एक फोर्सफुल्ली थोडी एक्शन घेवची पडटली.